जैवविविधताय राखूंक सरकारान बायोडायवर्सिटी बोर्डाक बरोबर घेवन पाणथळ अधिसूचित करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। एनजीटीचे निर्देशा प्रमाण कमीत कमी 35 पाणथळ म्हूण अधिसूचित करूंक जाय। 8 वेटलँड फायनली नोटिफाय जाल्या। ड्राफ्ट नोटिफाय आता 6 जाल्या आणि जवळ 2 ड्राफ्ट नोटिफाय केल्ले फायनल करपाचे उरल्या। टोटल एटलिस्ट 35 तरी नोटिफाय करपाक जाय अशें आमचे कडेन एनजीटी कडेन कमिटमेंट आसा। म्हणजे एक केस आसा चालू एनजीटी भितर, त्या अंतर्गत आमकां ती स्टेटीक करपाचीच पडटली। ऑलरेडी जे केल्ले आसा पळय तातूंत पिलेन लेक आसा, सावळे लेक पिलेनचो, मागीर तयार लेक, तळ्यार म्हणटा पळय ते हांगा चिंबला, त्या नंतर बोंडवाल काल जाला पळय, ह्या लास्ट विकाक जाला पळय बोंडवाल, ते 8वें। ताचे पयलीं दाशी लेक रेवोडा म्हण, किंवा मागीर आमची सावथाची सारजोरा जाल्या, शेल्डे जाल्या, नंदा लेक जाला, आनी नंदा तूं जाणा ताचे भितर वेटलँड ऑफ इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स म्हणजे अंडर रामसार, ती बी नोटिफाय जाल्ली आसा। पाणथळ निश्चित जाल्या उपरांत लोकांक शेती आनी बाकीची कामां करूंक मेळटली। ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचेर सुचोवण्यो हरकती नोंद करूंक लोकांक 60 दिसांचो प्राझ दिला। चडश्यो पाणथळ अंत्रुजात। ताज्यो ड्राफ्ट नोटिफाय केल्या, ताच्या भितर शेल्ड्या एक फायनल नोटिफाय जाल्या, आनी आतां जी नोटिफाय केल्या तातूंत भितर फोंडाच्यो खुबश्यो आसा। म्हणजे खांडेपारची जर तुवें पळयत जाल्यार पंचमी म्हणटा पळय ती पंचमी, त्या नंतर प्रियोडचे कोने म्हण, त्या नंतर तरवळे आसा त्या सायडीचेच परत फोंडाचेच तरवळे आसा। त्या नंतर तूं पळयत जाल्यार उडे ते बी फोंडा तालुक्यान येता। त्या नंतर दिकारपालीचे पाली लेक आनी आगशीचे सुर्ला भाट लेक, ह्यो ड्राफ्ट नोटिफाय जाल्या। अर्थात ताका 60 दीस लोकां कडेन टायम आसता। म्हणजे जर जो आमी ब्रीफ डॉक्युमेंट करून ड्राफ्ट नोटिफाय करता, त्यानंतर जर काही प्री एक्झिस्टींग रायट्स आनी प्रिविलेजीस म्हणजे ज्यो सद्या एक्टिविटीज थंय चलता, ह्यो जर आमचे कडल्यान सुटल्या जाल्यार त्योय भितर घालपाक मेळटा। म्हणजे ते म्हणून 60 दीस दिल्ले आसा लोकांक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।